रवींद्र भवनात चित्रकला प्रदर्शन जालें। ह्या सुवाळ्याक कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हजर आशिल्ले। कलाकारांक वाव मेळपाक, कलेक प्रोत्साहन मेळपाक जाय आनी अश्यो कलाकृती मुखार येवपाक जाय। कलेकडलें नातें आमकां कशे रितीन जगप हें शिकयता म्हण ह्या वेळार मंत्री गावडे उलयला। आरडेक्सको खातीर बायणाच्यान जॉन डिसिल्वा। नवे टेक्नॉलॉजीक उदरगतीच्या ह्या जिवना भितर भुरग्यांक कशे तरेची एक प्लॅटफॉर्म निर्माण करून दिवप हे अत्यंत महत्वाचें आसा। अपेक्षा नाडकर्णीन आज ताजे कडल्यान आज बाकीचे सगळ्यांची कलाकारांची आज अपेक्षा वाडिल्ली आसा आनी खास करून ताजें कॉंग्रॅच्युलेशन करता। कॉंग्रॅच्युलेटिंग द एंटायर टीम who has given the opportunity to prove their ability आणि एक भुरग्यांक एक नवो मार्ग दाखोवपाचो आणि तांकां एक दिशा दिवपाचें काम आज ही अकॅडमी करता। अकॅडमीचे सगळे जे साथीदार जे आसात, भागीदार जे आसात त्यांचे हांव अभिनंदन करता आणि अशेच तरेचे कलाकृती आज मुखार येवपाची गरज आसा। कारण सातत्यान म्हणत आयिल्लो आसा की शाळेचें शिक्षण आणि कॉलेजीतलें शिक्षण हे आमकां पोट भरपाचें किंवा जगपाचो मार्ग दाखयता। म्हणून कले कडेन आशिल्ली मैत्री आनी कले कडेन आशिल्लें नातें हें आमकां कित्या खातीर जगप आनी कोणा खातीर जगप हें आमकां शिकयता। आनी म्हाका दिसता ही शिकवण आज स्टुडिओ 07 फायन आर्ट अकॅडमीच्यान आज सुरवात जाल्ली आसा। हेजो भरपूर ह्या कॅम्पाचो किंवा ह्या प्रशिक्षणाचो फायदो घेवन आनी तन आनी मेंदू हेजो जर जुळण जर केलो, संगम जर केलो जाल्यार धन हें आपोआप येतलें आनी तें धन जें आसा तें शिक्षण जाले नंतर तुमच्या घरांत सामकें एक दस्तक घेवन वतलें हेंच हांव तुमकां सांगपाक सोदतां। आज आमगेलो स्टुडिओ 07चो 3rd एन्युअल एक्झिबिशन आसा। टोटल पार्टिसिपंट्स आसात 55 आनी मोर देन 150 पेंटिंग्स केल्ले आसात। तातूंत डिफरंट मिडियम्स आसात, एक्रेलिक ऑन कॅनवास, पोस्टर कलर्स, क्रेयॉन्स, पेन्सिल शेडिंग अशे डिफरंट मिडियम्स आसात। आनी आमची थीम आसा गोवा, जे फूल पेंटिंग जी आसात ती गोंयचेर तुमकां दिसतली हांगा आज। आनी जे आर्टिस्ट, गोवन प्रोफेशनल आर्टिस्ट जे गोवन थीम घेवन जे पेंटिंग करतात तांचे रेफरन्स घेवन तांणी पेंटिंग केल्लें आसा आनी तशेंच तांणी कॅनवासाचेर हाडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। खूब बरें दिसता एक्चुअली की जेम्स बॉन्ड 007 जाणा आसले आनी आतां स्टुडिओ 07 याद दवरचें पडटलें आमकां एंड दे आर डुईंग अ गुड जॉब। भुरगीं एक्चुअली जल्माक येता तेन्नाच एक कितें तरी कला घेवन जल्माक येता, पूण ती रायट वेळार टॅप करात आनी अपेक्षा सारक्या व्यक्तीक तांकां पेशन्स घेवन ह्या ल्हान माणकुल्या भुरग्यांक शिकोवप, जेणे करून ती येणाऱ्या फुडल्या आपल्या सिवील लायफान किंवा फुडल्या लायफान एक बरे आर्टिस्ट म्हणून तयार करप, एक कलाकार म्हणून तयार करप हे तेंचे कार्य हातीन घेतलां इज really appreciable. I also appreciate all the parents who take keen interest in the liking of your children for going for painting classes and getting them so much well exhibited. Your child's art is well exhibited here.